बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागून फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशा देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सर्वंडराची ओळख आमच्या काळजांनी मनशांक दिवचे ताणें आमची काळजां आसो आनी ताचेर बावाड दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोग. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे ताय. By God, Francis Xavier Modzuti. आयज खूब खुशालकायेचो दीस आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक खोली करून गोंयकारांक कित्याक आयज बागेन फ्रांसीस शावेराची गोंयच्या साहेबाची आमी परब करता. व्हडा अभिमानान ही परब आमी सगळे गोंयकार मनयतात. हे परबेक सुमयार सगळो लोक जो गोंयांत लोक भायर सरून बसून गेला तो यात्रा करून गोंया येता. बागेन फ्रांसीस आमकां एक नामणो क्रिस्त जिविताक जेजूच्या मोगान आमचें काळीज भरून आनी जेजूच्या मोगाची खबर दुसऱ्याक सांगप. खरें क्रिस्तांवपण घेवन आमच्या क्रिस्तांव जिविताक जेजू एक बरवसो हेंच तो आमकां शिकयता. आनी हीच होच संदेश आमी घेवन आमचें क्रिस्तांवपण गोंयांत आमी जिवची गरज आनी अदीक बरे गोंयकार क्रिस्ती गोंयकार जावची गरज. Good day, friends. Happy feast of Saint Francis Xavier to each one of you.
Today we are here at San Francisco Xavier Church, Old Goa. This church is celebrating the feast of San Francisco Xavier. The main celebrant for today's feast mass is Father Gabriel Coutinho, parish priest of Our Lady of Rosary Church. In his homily, Father Gabriel Coutinho stressed on Saint Francis Xavier's life and life of each one of us. Requested the faithful to follow the footsteps of Saint Francis Xavier, Lord Jesus, and to love our neighbor and to serve our neighbor. Also, there are primary relics which are kept in this church for public veneration. Wish everyone a happy feast. Happy feast. Go to your side.